नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मुख्यमंत्री वाटता प्रायव्हेट आणि सरकारी अप्रेंटिसशिपाक 10,000 लेटरां भुरग्यांक कामाचो अनुभव मेळचो म्हूण नवी स्कीम अप्रेंटिसशीप वर्साची 10 ते 20,000 स्टायपंड। गोंय वेधशाळेचो फाल्यां दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट 2, 3, 4 तारखेर गेलो 15शी फाटची 70% वेली तूट देंवली 28%। ह्या म्हयन्यात 26 इंच पावस सरासरी 10 इंच उणो। स्मार्ट सिटी पणजेच्या रस्त्यांक फोंडारे पडूंक सुरू सांतिनेज PWD मुखावेल्या रस्त्याक फोंडारो सोपतोच भरलो। फोंडारे भरूंक लॉन्च केल्लो जेट पॅचर खंय काय म्हणून प्रस्न। समान नागरी कायदो विधेयक येता ते संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हाडपाचो मोदी सरकाराचो प्लान। जुलयांत अधिवेशन संसदीय स्थायी समिती कडेन सोमारा बसका। जुलय सावन मोपा एअरपोर्टार आंतरराष्ट्रीय फ्लायटी काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्स म्हणटा दाबोळे एअरपोर्टाचेर परिणाम एअरपोर्ट बंद वडोवंक बीजेपीचें कारस्थान। आदलो ASG आदलो AG सिनियर एडवोकेट मनोहर सिन्हा उसगांवकार संवसाराक अंतरलो। पुर्तुगेज सिव्हिल फॅमिली प्रॉपर्टी कोमुंदाद कायद्याचो जाणकार म्हालगडो गेलो। आंध्र प्रदेशात सोऱ्याची तस्करी करपी गाडी अनमोड चेकनाकेर जप्त। लाखांचो गोंय बनावटीचो सोरो बियर गाडी जप्त। चोर कप्पे करून सोऱ्याची चोरी दोगांक धरले। आषाढाच्या उटंगरांत माशेलांत देवकी कृष्णाचो चिखल घालो। चिखलांत धुंद जाणट्या नेणट्याचो विठ्ठल नामाचो गजर। मंत्री रोहन गोविंदय चिखलांत माखले। गोंय सरकारान निकतीच अप्रेंटिसशीप स्कीम लॉन्च केल्या। रोखडोच मुख्यमंत्री 10,000 भुरग्यांक अप्रेंटिसशीप लेटरां दिवपाचो आसा। 5,000 प्रायव्हेट 5,000 सरकारी 10 ते 20,000 स्टायपंड आसतलो। भुरग्यांनी संद घेवची म्हूण स्कील डेव्हलपमेंट खात्याचो उलो। शेनवारा सकाळीं भुरग्यां कडेन VCचेर मुख्यमंत्र्याचो संवाद। उलोवपाचें आसल्यार खंय पंचायतींत स्वयंपूर्ण मित्रांक मेळपाचें। Goa government has recently notified Goa Chief Minister's Apprenticeship Scheme for a Government Establishment 2023 to increase the employability of a Goan youth having a 15 years residence. Minimum stipend to be payable 5th to 10th standard rupees 8,000, 12th standard rupees 10,000. ITI with NCVT and NCVT holder will be paid 10,000. Vocational technicians will be paid 11,000 and diploma holders will be paid 12,000 and degree in any discipline will be paid 13,000. I appealed all the Goan youth to register on a NAPS portal. They have to register on a NAPS portal. There are the opportunities available across the government establishment. They have to search the opportunities, apply for the opportunities. Portal is a user friendly. They have to use the URL link www.apprenticeshipindia.gov.in. Selection of a candidates will be done by the government establishment on first come first serve basis, and apprenticeship training will be considered as an experience in any government job. And more details, CM will interact tomorrow 10:30 AM onwards. Those who wanted to interact with Honorable CM, they can go to the nearest village panchayat or a municipalities, so that through Swayambhurna Mitra they can interact.
गोंयच्या वेधशाळेचो फाल्यां दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट 2, 3, 4 जुलयाक येलो अलर्ट दिला. फाटल्या कांय दिसांच्या उटंगरान 1500 फाटीं 70% वयर आशिल्ली तूट 28% मेरेन देंवल्या. ह्या म्हयन्यांत गोंयांत 26 इंच पावस, सरासरीचे 10 इंच उणो. दर्यांत 3 ते 3.5 मीटर उंच ल्हारां मारूं येतात. वारें मारतलें, दर्या देगांनी वचूं नाकात म्हूण शिटकावणी. गोंय वेधशाळेचो शेनवाराक दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट, 2, 3 आनी 4 तारखेक येलो अलर्ट. फाटल्या कांय दिसांनी पावसाक लागून घरांचेर गाडयांचेर झाडां पडपाच्यो घडणुको चालूच. मडकय दुतय एका घराचेर आंबो पडून 2 जाण जखमी जाले. घर मालक सकाराम नायक सरकारान आदार करचो म्हूण मागता. आणि घरान हां सो पडटा म्हणून कळ्ळें तुका आमी भुरग्यांक तुवें सालवार केले हास्य करून पडले न्ही गांवान तेका गड्डो लस दवरले हांगा दवरले आनी हांव वचून रावले ती म्हाजी तुजेर पडली. तुका खंय मार लागला? हे झाड तुमी पयलीं मारपाक जाय बीन म्हणून अशी कंप्लेंट बीन केल्ली? कंप्लेंट दिल्ली आशिल्ली, पंचायती आशिल्ली. हां आनी बाडकार हेंच करना, एनओसी दिना जाल्यार न्ही मारपाक. हां तूं बायल आनी भुरगो आशिल्लो. आमी बायलेक कितें मार लागला? मातशें लागलें तकले लागला. तिचे नळ पडले न्ही वाटून बरोवन पडले. कितें तुका सरकारान कितें मदत करची अशी म्हणल्यार? आनी कोण करता? हांव घरांत बायल आमी सगळीं घरांत परत आसता. दीस वाड्याक कितें काम करून पडटालो बायलो काम म्हणून चेडो ल्हान न्ही हांव कितें खंय गेलो जाल्यार तुमी मेळटालो माडाक. हेजें घर आसा, हो आंबो आसा जालो आतां म्हाका दिसता कमीत कमी 100 वर्सां पयलींचो आंबो आनी हो एकदम डेंजर आसलेलो तेंकां. पूण अशें जी झाडां आसा पयलींची ती खूब डेंजरस आसा. कितें 100, 200, 300 वर्सां पयलींची झाडां आसा पूण ती कापूंक जाय. पूण प्रत्येक घर आतां आसा ती खूब गांवांत जाल्यार अशीं झाडां खूब आसा. तरी पंचायतीनूच आनी एक कितें आसा आमकां समज आतां आयज तें घर तुमी पळयतात तें टोटल घर मोडलेलें आसा. तेका आयज रावपाक जागो ना. तेका बेगींतल्या बेगीन तें शेल्टर रेडी जावंक जाय आनी तेका रावपाक मेळोंक जाय. फोंडे सिल्वानगरांत एश एव्हेन्यू बिल्डिंगेचे पार्किंगेची राखणी म्हणत कोसळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पावसान 4 दीस नेट दवरलो आनी स्मार्ट सिटी पणजेच्या रस्त्यांक फोंडारे पडूंक सुरू. सांतिनेज PWD मुखावेल्या हालींच केल्ल्या रस्त्याक बुराक पडलो. स्मार्ट सिटीवाल्यांनी JCBन तो बुराक खरवडून फोंडारो उक्तो केलो आनी भरलोय. रस्त्यांक फोंडारे पडल्यार सोंपतेच भरूंक म्हूण एक जेट पॅचर लॉन्च केल्लो. तो खंय काय म्हूण प्रस्न. चडशे पणजेन जे स्मार्ट सिटीचें काम जालां ते त्या एरियेर आमी आहा सांतिनेज हांगा. जेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम हे सांतिनेज चर्ची कडल्यान ते टोका पर्यंत जाल्लें, हांचो लोकांक प्रश्न आसलो की हे जे काम चल्लां स्मार्ट सिटीचें जे पयलीं पावसा पयलीं चलताले तांकां लोकांक भंय आसलो की हे पावसान खंय नाल्यार खंय तरी हे जे घातलां स्मार्ट सिटी काम खंय तरी रोड भितर वयतले म्हणून. ते लोकांचें खरें जाल्लें. आज सकाळी हे कंटिन्युअस ह्या 4 दिसांक 8 दीस म्हणूं शकता आमी कंटिन्युअस पावस पडला. पण 8 दिसां पावसान आमकां रिजल्ट कळ्ळो की स्मार्ट सिटीचें जे काम केलां तितून मदीं जे तेंच्यांनी होल पडलेले मदीं कमीत कमी हांगा ह्या सांतिनेज रोडार जे सेप्टीक टँक घातलेले तेज्या सायडींतल्यान जी माती पोकळ आसली ते रोड आतां सद्याक भितर गेलेले आहा. आनी उदोवच्यान आमी पळयतात की हांगा मॅन्युअली जे होल पडल्या ताका मॅन्युअली एक फील केल्ले वयता लेबर हाडून. पण लोकांचो आनी एक प्रश्न आहा की जेट पॅचर हे मशीन हाडलेले कॅबिनेटाक ताका एक्स्ट्रा आनी कॅबिनेटान पयशे घेवन ताका दिल्ले तेन्ना जेट पॅचर गेले तरी खंय. पण तुमच्या म्हायती प्रमाणे सांगता की जेट पॅचर यूज करतलो जाल्यार त्या एपा वयल्यान तेन्ना खंय होल पडलो जाल्यार तेजो फोटो काडपाक त्या एपाचेर घालतलो तेन्नाच जेट पॅचर येतलो. सद्याक तरी म्हाका तरी दिसता की जेट पॅचर पणजेन स्मार्ट सिटीन जें काम केलां थंयसर हाडून दवरपाची गरज आहा. पणजेच्यान स्वप्नील तारी वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. समान नागरी कायदो विधेयक संसदेचे येता ते पावसाळी अधिवेशनात हाडपाचो मोदी सरकाराचो प्लान. जुलयांत अधिवेशन सुरू. संसदीय स्थायी समिती कडेन सोमारा बसका आपयल्या. वेगवेगळ्या जाळवणदारां कडच्यान ह्या विधेयकाचेर मतां घेतले. ह्या संवेदनशील विशयाचेर मुसलमानांक चाळून घालपाचो यत्न जाता. कायदो म्हत्वाचो म्हूण प्रधानमंत्र्यान विशय भौशीक केला. जुलयांतल्यान मोपा एअरपोर्टा वेल्यान आंतरराष्ट्रीय फ्लायटी सुरू जातात. परिणाम दाबोळे विमानतळाचेर एअर ट्रॅफिकाचेर जातलो. चडश्यो फ्लायटी थंय डायवर्ट जातल्यो म्हूण काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसाचो दावो. दाबोळी विमानतळ बंद उडोवंक खंय BJP सरकाराचें कारस्थान.
जुलय सावन मोपा एअरपोर्टा वयल्यान आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 11 डिसेंबराक उक्तावण करीत सावन ह्या एअरपोर्टा वयल्यान फक्त देशी विमानां सुट्टाली. मोपार आंतरराष्ट्रीय फ्लायटी सुरू जातना दाबोळे एअरपोर्टाचेर परिणाम जातलो म्हूण काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्साचो दावो. बीजेपीचे खंय दाबोळे विमानतळ बंद करूंक कारस्थान. इंटरनॅशनल पळय आतां ऑपरेशन्स आसा एअर इंडियाची म्हण तुजी कटार एअरवेज मागीर जायते आनी इंटरनॅशनल कॅरियर आहात ते तेंची एअरपोर्टाची ऑपरेशन्स दाबोलीच्यान जे वयतात ते जर तुमी पॅरलायज म्हणल्यार तुमी शिफ्ट जर करीत हांगा मोपाक जाल्यार तो एअरपोर्ट क्रिपल जातलो दाबोलीचो आनी तो सस्टेन जावचो ना म्हणजे तेजी वायबिलिटी उरची ना आनी म्हणून तो बंद पडटलो. हें हांवें सांगलां कित्याक तुमी परत परत म्हणटाना आमी तो एअरपोर्ट चालू दवरतले खंयच्या परिस्थितीन चालू दवरतले. दुसरें जे आमचे पळय आतां लोक आसा साश्टीतले आनी मुरगांवचे आनी ऑलमोस्ट सगळो सावथ गोवान तिसवाडी धरून तांकां हो चड करून एअरपोर्ट बऱ्याक पडटा. लंडन दाबोली म्हणजे दाबोली गेटवीक हो सॅक्टर जो आसा तो विकाक 3 फावटी ऑपरेट जाता आनी फूल वयता. कटार एअरवेज फूल वयता. आतां तुमी सांगा हे जर तुमी मोपाक घेवन गेले जाल्यार इट इज नॉट इनकन्विनियन्स टू पीपल. म्हणजे तुमी फक्त GMRचे चिंतता एअरपोर्ट ओनर तो आसा ताजें आनी लोकांचें चिंतिना. तुमकां हांव बेश्टो वाऱ्यार उलयना हांव सांगता बाय बिफोर दीस मंथ जुलय एंड मेजर ऑपरेशन्स ऑफ इंटरनॅशनल कॅरियर्स आर गोईंग टू बी शिफ्टेड टू मोपा. सुत्रां सांगतात जुलयात आंतरराष्ट्रीय फ्लायटी सुरू जातनाच मोपा ओमान ही पहिली फ्लायट आसतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावत प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. मांद्र्या आशवेच्या आजोबा देवळाचो मोठो प्रस्न सुटलो. 3 वर्सां फाटीं दिल्लीच्या पार्टीन आशवे मांद्रेची ही सुवात देवळा सयत विकती घेतिल्ली. 3 वर्सांच्या संघर्शा उपरांत निमाणे दिल्लीच्या पार्टीन देवूळ धरून सुमार 2024 चौखण मिटर सुवात दान म्हणून दिवपाचो निर्णय घेतला. दानपत्राचो ड्राफ्ट तांणी देवस्थान समितीक दिलो. बाबा की कृपा से जो है हम लोग जो है आगे बढ़ना चाहते हैं. बाबा के आशीर्वाद से काम करने के लिए आगे जो आप लोग की कृपा है रिस्पेक्ट है वो हम लोग को भी जो है साथ में आगे काम में मिले और जो आगे भी बाबा के लिए होगा हम लोग बिल्कुल उनके साथ में वो रहेंगे, कमिटेड रहेंगे. आप सबको आज अच्छा दिन है और जब ये फिर ये रेडी होगा तो हम लोग आके रजिस्ट्री कर देंगे. मेरे पार्टनर मोहित खेर हम दोनों ने मंदिर कमेटी के समक्ष अपना वो ड्राफ्ट सबमिट किया है जो हमने कमिटेड थे. हमने 2024 मीटर लँड मंदिर कमिटी को डोनेट की है. देवस्थानाकडे सदर जे जमीन मालक आसात आयचे विद्यमान स्थितीत तांच्यांनी एक ड्राफ्ट जी देवस्थानाक ती जमीन 2024 स्क्वेअर मिटर जी तेंच्यांनी ड्राफ्टान मेन्शन केले तो ड्राफ्ट आयज देवस्थानाचे प्रमुख प्रकाश सावंत यांच्या कडेन दिल्लो आसा. श्रीदेवी भुमिकेच्या आशीर्वादान आणि आजोबाच्या आशीर्वादान आयज ह्यो 3 वर्सांचो संघर्श जो चालू आसलो आमचो महाजनाचो म्हणजे आमच्या सावंतांचो आणि बाकीचे जे आमचे जे मेंबर आसा तेंचो तो आयज खंय तरी फळा गेलो. 3 वर्सां जालो आयज आमी झगडटू की आमकां आमची जमीन ही देवस्थानची म्हणजे जेन्ना हेचो सेल डीड जाला तेव्हा मंदिरा सकट सेल डीड जाल्लो आणि मंदिरा सकट विकलेली जमीन. आमचो निर्माण असो प्रश्न जालो की काय करचा आता फुडें. त्या वेळार सगळो गांव एका कडेन येवन आणि सगळे म्हणजे एकान एक गांवांतले प्रत्येक जण जे एके कडेन येवन हेजो आमी हें केल्लो फायट केल्ली ती आयज सार्थक जाली अशें आयज दिसता. कित्याक आयज तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला आनी तो ड्राफ्टय आमकां आयज सुपूर्द केलो देवा आजोबाच्या मंदिरान. आणि आमच्या उपस्थित आमचे सरपंच गांवचे एडवोकेट अमित सावंत आसात आणि बाकीचे आमचे सगळे मंडळी आसात आणि तो आयज कांय तरी फळ मेळटा आणि ताचो आनंद आमकां आसा. सिनियर ॲडव्होकेट मनोहर सिन्हाय उसगांवकार संवसाराक अंतरलो. भारताचो आदलो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आणि गोंयचो आदलो ॲडव्होकेट जनरल. पुर्तुगेज सिव्हिल आणि प्रॉपर्टी कायदे, फॅमिली कायदे, कोमुनदाद कायदे, कुळ मुणकारी
देवस्थान कायद्याची बरेपैकी जाण आनी अभ्यास आशिल्लो गोंयचो भालगडो आदोगाद गेलो. पार्थिवाचेर निमाणे संस्कार दनपारा पणजे सांतिनेज मसणभुंयेंत जाले. Devoted he used to work in missionary spirit, good to everybody. He used to help all advocates, especially juniors. He contributed a lot. He translated Portuguese laws. He guided several juniors. Very thorough gentleman advocate. Very hard worker, devoted gentleman advocate. You can call him the doyen of the Goan bar. He was a legend. He was an institution by himself, and he had many qualities as a lawyer, which I think the present day lawyers must follow. I was fortunate to practice along with him when I joined in 1975, and I was also fortunate to have him before me when I became judge in 2004 and came to Goa. And it was a wonderful experience to oppose him, to appear with, I also appeared with him in some matters, and it was pleasure to hear him as a lawyer, because he had many qualities which you hardly find in many lawyers. Dr. Udhankar, who has just left us this record. ॲडव्होकेट उजगांवकार हो एक बरो मनीस, कायदे पंडित, आनीक खुबशे इन्स्टिट्यूशन, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाचेर तो फॅकल्टी म्हणून ताणें काम केलां. प्लस इंडो पोर्चुगीज लॉ, सिव्हिल प्रॉपर्टी मॅटर्स आनी देवस्थानचे कायदे हातूंत ताची प्रोफिशियन्सी आशिल्ली. ताच्या मरणाक आमकां सगळ्यांक दुख्ख जाता. कायद्याच्या बाबतींत ताचें खूब नुकसाण गोंयांक जातलें. ताजे अंडर ट्रेन जाल्ले खुबशे आदवोगाद गोंयभर विखुरलेले आसात, आनी तांची लोकांक खूब आज मदत जाता. लायटीच्या खात्यान TJSB बँकेच्या आदारान मडगांव आख्या पॉवर हावसांत ATPM एनी टायम पेमेंट मशीन बसयला. लायटीची बिलां भरपाची वेवस्था. वीज मंत्री सुदीन म्हणटा राज्यांतलें हें पयलें ATPM मशीन. आमदार दिगंबर म्हणटा मडगांव कमर्शियल केंद्र. सुदीनाकय खबर आसा ATPMची सुरवात मडगांवच्यान जाता ही बरी गजाल. की आम्ही पहिले फावट गोंयांत ATPM बिल कलेक्शन मशीन इन्स्टॉल करूया, लॉन्च करूया. आणि त्या प्रमाणे इट वॉज डिसाइडेड somewhere 2 months back that we shall start this at मडगाव. आणि त्याप्रमाणे आम्ही चालू केले. आज म्हाका खूप आनंद जाता. दिस इज वन काइंड ऑफ मशीन वेर दॅट ओन्ली TSP सरकारी बँकांक आणि हातूंत थोडे दिसांनी अजून म्हाका दिसता परमिशन मेळपा जाय. बोथ थिंग्स यू कॅन डू. पयलीं आमी ATM म्हणटाले, आतां दोनी पयशे घालपाचे आनी पयशे काडपाचे. हेय गोष्टी रिझर्व्ह बँकेचे जेन्ना तांकां परमिशन मेळटलें तेन्ना हेय गोष्टी चालू जातली. गोंय राज्याचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी हो अत्यंत बरो स्टेप घेतला की ह्या बँकेचे ATPM आनी हांगा जाता. आनी पयले ATPM हे मडगांवच्या शहरांत जाता. कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा हे बरें करता. ताची सुरवात महाराष्ट्रांत जावपाक जाय. हे ताका भरपूर खबर आसा. गोंयच्यान आंध्र प्रदेशांत सोऱ्याची तस्करी करपी गाडी अनमोड चेकनाक्यार धरली. गाडी आनी सोरो मेळून 7,65,000 माल जप्त केला. मिनी टेम्पोत गाडये पोंदा चोर कप्पे करून तातूंत 161 लिटर सोरो आणि 264 लिटर बियर लिपयल्ली. ह्या प्रकरणात आंध्राच्या दोगांक धरल्यात. गोव्यातल्यान आंध्र प्रदेशाक अशोक लँडलँड या माल वाहतूक छोट्या वाहनांतल्यान गोव्याचो सोरो बेकायदेशीरपणे वाहतूक करीत असताना अनमोड चेक नाक्याचेर कारवाई करून सुमारे वाहन आणि सोरो असे एक मिळून 7,65,000 रुपयांचो माल जप्त केलो आसा. ह्या प्रकरणात आंध्र प्रदेशच्या दोगांका अटक केल्ली आसा. तेंच्याकडून 167 लिटर गोंयचो सोरो आणि 264 लिटर
बियर जप्त केली आसा. अशोक लँडलँड या वाहनात च्या खालती चोर कप्पे करून ह्या चोर कप्प्यातल्यान ही हो सोरो आसा तो बेकायदेशीरपणे वाहतूक करतले हेची माहिती अनमोड आबकारी विभागाक मिळाली. त्यानुसार ही कारवाई ही शुक्रवारी पहाटे केल्ली आसा. माशेलांतलो देवकी कृष्णाचो चिखल कालो ही जाणटे नेणट्यांनी सांबाळून दवरिल्ली परंपरा. आषाढांत पावसाच्या उटंगारांत बिनधास्त चिखलांत लोळून कालो. ह्या चिखलाक खंय वखदी गूण. विठ्ठलाचो गजेर करीत चिखलकाल्याक भुरगे धरून जाणटे नेणटे धुंद. हे खेप कालो सरकारी पावड्यार मंत्री रोहन गोविंदय चिखलान माखले. आम्ही स्पेनात पूण गोंया आमच्या हांगा कल्चरली म्हणजे पुर्वजांचे चिखलकालो जो आसा तो मातयेन खेळटात. मातयेन खेळटा आसतना आमी ज्या कल्चरली सगळे करून करतात ट्रेडिशन तातूंत खेळटा आसतना हांगा कशें खेळटा एक टीम मेसेज आमी सस्टेनेबल टुरिजम म्हणटा आसतना कल्चरल टुरिजम फुडें व्हरप हो एक ध्येय घेवन आमी फुडें सरिल्ले आसा. आनी हे खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.